Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. कशें ते टिकेट दिता हांव ह्या पार्टीन नवो जॉइन जाला म्हाका अजून खबर ना कशें आनी कितें तेंचे हे आसात तेंचे कितें विचार आसतले तेंचे कितें डिसिजन आसतले तितून लास्ट टाइम सगळी पंचायती आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्यो आसा तेजे मायकल लोबो कडेन बरें रिलेशन आसा. ते दिसा सदानंद शेट तानवाडे आनीक हेणे इश्योर केला रिएश्योर केला आमच्या फडणवीसान की जयेश आतांय आमदार जाल्लो आनी आमकां फुडलोय आमदार जावचो अशें आमकां दिसता म्हणून. सो दीस इज इनडायरेक्टली अ मेसेज सेंट टू ईच एंड एवरी सालिगांव सिटीजन ऑफ सालिगांव की इट इज जयेश साळगांवकर हू विल बी कंटेस्टिंग ऑन द बीजेपी टिकेट. जयेश साळगांवकराक भितर घेतले पार्टीन. सो जेन्ना आमदाराक घेतला हेजर ते फाल्यां आमदाराक घेता म्हणटकूच तिकेट हे दितले अशें आमी गृहीत धरता आनी हांव फुडें इंडिपेंडंट वचपाची तयारी करता. सर इंडिपेंडंट कितें जाता खुबशे पार्टी आसात अशें तुमकां ऑफर बीन अशी येवंक ना कोणाची? ऑफर सगळीच कडल्यान येयली म्हाका पूण कशें आसा ह्या पार्टींच्यान त्या पार्टीन जंप करीत राव हे लोकांक नाका. साळगांव मतदारसंघान आमच्या मतदारसंघान फायट जी आसा ती TMC म्हणजे तृणमूल काँग्रेस पार्टी अगेन्स्ट BJP इन वेरियस लेबल्स. BJP खुबशा लेबलांनी आहा थंय. सो इट इज फायट जी आसा इज बिटवीन BJP इन वेरियस लेबल्स आनी TMC. दिस इज द फायट.